नमस्कार आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक परत एकदा जस्ट कॅज्युअल ह्या कार्यावळीत हांव सुरज नांद्रेकर आनी आमकां आयच्या शोआन जॉयन जाता गोवा फॉरवर्डाचे प्रेसिडेंट आनी फातोर्डेचे आमदार बाब विजय सरदेसाय. विजय सरदेसायक आज हांगा आमच्या स्टुडियोन आपोवपाचें कारण एकूच म्हळ्यार आमी दिवाळेच्या राती म्हणजे नरकासुराची रात जी आमी म्हणटा गोंयांत, त्या राती गोंयान एक फोटो व्हायरल जालो सारको, लाखांनी व्यूज जाले त्या जे, आनी तातूंत गोवा फॉरवर्ड, RGP आनी काँग्रेसचे आमदार सगळे हात मेळून अशें दिसले की ओपोजिशन गोंयान युनायट जाली. आनी थोड्यांक ही घटना अशी धक्कादायक सुद्दां दिसली, पूण त्याच टायमार लोकांक अशें दिसलें की आतां अलायन्स जातले कशें गोंयान. हें विचारपा खातीर आमचे कडेन आहा आज विजय सरदेसाय बाब. आमी तांकां विचारून घेवया की गोंयान खरेंच अलायन्स जातले काय, गोंयान इश्यूज कितें आसा आनी गोंयकारांक कितें जाय. विजय बाब, पयलीं तर म्हाका पयलीं सांगात की गोंयान जो आमी फोटो पळयलो दिवाळेच्या राती, ताजे बद्दल कितें बॅकग्रावंड, बॅकएंडार कितें चल्लें आनी कसो तो निर्णय जालो. कितें आहा, पॉलिटिक्स म्हणल्यार कोण कोणाचे बरोबर उबो रावता वो बसता हें न्ही, तो कित्या खातीर बसता वो कित्या खातीर उबो रावता. सो पॉलिटिक्स इज नॉट अबाउट हू स्टँड्स ऑर सिट्स नेक्स्ट टू ईच अदर, बट वॉट दे स्टँड फॉर. सो द युनिटी फॉर अ पर्पज. आतां युनिटी फॉर अ पर्पज म्हळ्यार कितें, सगळ्यांक खबर आसा की BJP इज डिवायडींग टू रूल. नाव BJP's dividing to rule is known to everyone, but people want unity amongst the opposition. हे सगळ्यांकूच जाय. and तो जो फोटो आयलो is a symbol of hope, because people were tired of hopelessness. आता होप कितें की बाबा एक कितें तरी एक जावन कितें जातलें काय, प्रयत्न तरी सुरवात जाला काय. सो एक अशें आहा की फोटो कोण कोणाचे तकलेर पिस्तॉल धरून हाडना. फोटो काडचे पयलीं कितें तरी जाता, ताजे खातीर इट कल्मिनेट्स इन अ फोटो. सो कितें तरी पयलीं जालां, कितें तरी बॅकरूम उलोवप जालां, ताजे खातीरूच एक जाल्लें आहा. सो फोटो इज नॉट ओन्ली अबावट जस्ट हू इज नेक्स्ट टू हूम, बट इट इज मेनली अबावट वॉट दे आर स्टँडींग टुगेदर फॉर. What are they standing together for? They are standing together because people of Goa are tired of divide and rule politics of BJP. They want the politics to change from me to we. And if you have to have a change, it has to begin with the people who will leave their egos aside for the sake of a common purpose. That is what has happened that day. And that has really disturbed the ruling, and it has to disturb the ruling. And whoever who is today appearing to be the B team, तांकांच डिस्टर्बन्स जाल्लें आहा. हें तांकां हो खटकना आनी खटकतलेंच, कित्याक दर खटकना जाल्यार आमचो पर्पज कितें जालो एक. सो एक शेळिल्ली दिवाळी, पावस पडलो पळय दिवाळेक, 20 ऑक्टोबराक पावस पडप, हे नॉट नॅचरल, इट इज अ लिटल अननॅचरल. सो अशी शेळिल्ली दिवाळी आमी जी ती केली आनी तातूंत कितें तरी एक स्पायस हाडली, आनी ताजे खातीर म्हाका दिसता तातूंत कितें तरी तथ्य आसा. एक सुरवात जाल्ली आहा. आय विल नॉट से दॅट हांव कितें सगळें जातलें अशें जातलें तशें जातलें, व्हडल्यो खबऱ्यो हांव उलोवंक सोदना, पूण एक सुरवात बरी जाल्या. आनीक कित्या खातीर जाल्या ही, कित्याक आमकां गोंयकारांक बरी दिवाळी दिवंक जाय आनी फुडले पिळगेक बरी दिवाळी दिवंक जाय. दिवाळी केन्ना जाता, जेन्ना पूर्व संध्येक, दिवाळेच्या पूर्व संध्येक नरकासुराचो वध जाता. सो नरकासुराचो वध करूनच मनीस करता नरकासुराचो वध, आनी दिवाळी आपल्या खातीर बरी हाडटा. हें गोंयकारांचें एक प्रथा जाल्ली आहा. ही प्रथा फुडें फॉलो जातली आनी फुडले पिळग्यांक एक बरी दिवाळी मेळची म्हणून आमी एक जाल्ले आहा. What was the politics backend? कितें चल्लें? Backend politics was it all planned? It has to be planned. There has to be some talk. आता पळय, मनोज परब is the odd man out there. कित्याक काँग्रेस and me coming together, in spite of the equations,
varying levels. Yeah, obviously, you are in alliance. I am in alliance. I am their alliance partner. So it is not unnatural for us to come together. Yeah. But Manoj Parab to come together with us is a news value. Yeah. Now, how we have come together? One day in Mopa, we happened to accidentally come together for a common cause, by which those people had called him and those people had called me. I was not aware he is coming, he was not aware I am coming. But we took to the streets for a common issue. And तो इश्यू घेऊन आम्ही मुखेलमंत्र्याकडे गेले. मुखेलमंत्र्यान कितें सांगलें की हें अशें जावचें ना, अशें जातलें, हें जातलें, तें जातलें. म्हणजे बेजिकली खूब नानक्कार दिलो, पूण 1-2 दिसां खातीर टेम्पररी ब्रेक लायलो. ताजे फुडें जे आमी कितें डिमांड करताले ते सगळे डिमांड ताणें एक्सेप्ट केले. तांकां कावंटर दिलो, सगळें दिलें, पूण कोणा कडच्यान दिलें ते आपल्या आमदारांक मदीं घाले आनी तांणी केलें अशें दाखयलें. आतां हें कित्या खातीर जालें आनी कशें जालें हें चॅक करपाक आमी एकमेका कडेन उलोवंक लागले. म्हणटकर इन अ वे मुखेलमंत्र्या खातीरूच आमी एक जाले, जे अदरवायज जावंक पावनाशिल्ले. सो तशें पळोवंक गेलें जाल्यार गोंयचे मुखेलमंत्र्यानूच आमकां एक केलें. आनी आमकांय तें दिसूंक लागलें की बाबा हें केन्ना तरी आमी आमचो इगो सायडीन दवरून गोंयाक एक बरी दिवाळी दाखोवपा खातीर एक जावचें काय कितें. आनी हातूंत मागीर काँग्रेसीक हांवें भितर हाडली आनी त्या दिसा त्या फंक्शनाक आमी तशें पावले. आतां एक सुरवात जाल्ली आहा, द कॉन्टूर्स ऑफ दीस अलायन्स कशें आसतलें, कोणाक कितें सीट आसतलें, नथींग इतले डिटेलान अजून कोण पावूंक ना. पण एटलीस्ट एक सुरवात जाल्ली आहा. I'll talk about मनोज परब later on. पण म्हाका एक गजाल कळशी दिसता की विचारूनशी दिसता तुका की अमित पालेकरान एक स्टेटमेंट केलो, आपाचो गोंयचो जो अध्यक्ष, ताणें की इट वॉज अ प्रायवेट फंक्शन, ही वॉज नॉट इनवायटेड. इज इट ट्रू? इट्स करेक्ट. Amit Palekar is a good lawyer. He will not speak something which is untenable. Why was AAP left out then? AAP was left out. AAP, as Amit Palekar, I would anytime invite him for even a private function because he shares a good rapport with me. But as the president of AAP, we couldn't call him because the AAP leadership which is coming from Delhi is consistently saying they are going to contest 40 seats. जेन्ना आमचे ओन पांयाचेर कुराड आमी मारून घेतले, आमकां कितें पिशें सोडून चाबना की जो आमचेर अगेन्स्ट उबो रावपाचो आहा, 40 सीट म्हणटात, म्हाका पसून तूं सोडना, हांव थंय 39 तरी म्हणटा जाल्यार हांव आपोवंक शकतालो. जाल्यार आमचे फातोडेकार कित्याक आपयताले? हांवें तर आपाक हाडले आनी 1 वर्सान ते आप म्हजी कादरबाजी करतले. सो इट विल बी फुलिशनेस न्ही. बट इफ द आप चेंजीस इट्स वेज, certainly we can consider, as I told you, there are no egos here. There is no तू मैं काय ना हातून. तर चूक जाली आनी दिसलें की आपल्यान केल्या ती चूक म्हणून. कित्याक पब्लीक सेंटिमेंट आज जर सोशल मिडिया पळयता हे फोटोचेर बी, पब्लीक सेंटिमेंट अशें दाखयता की लोकांक होप येवपाक लागला इन प्लेस ऑफ होपलेसनेस वीच वॉज एक्झिस्टिंग. की एक फ्रॅगमेंटेड ओपोजिशन हे मनशांक उडोवंक शकचें ना. दीस वॉज अ फॅट अकॉम्प्ली. आज ते मातशें चेंज जावंक शकता काय कितें असो एक होप आयिल्लो आहा. आनी रुलींग पार्टीचें रुलींग कोएलिशनाचें रिएक्शन आहा, बिगिनींग फ्रॉम मुखेलमंत्री, BJPचो प्रदेश अध्यक्ष, मागीर बाब सुदीन ढवळीकर, हांचे सगळ्यांचे जे रिएक्शन आमी जर आयकूंक गेले, सादी म्हजो प्रश्न तांकां आहा, कितलींच नरकासूर वध कंपिटिशनां जातात, कितले जाण चीफ गेस्ट आसता. ते सादो जर नरकासूर वध कंपिटिशन आशिल्लें जाल्यार तुमकां इतलें दुखलें कित्याक तें? तुमी स्टेटमेंट शे काडूंक लागले. सुदीन आनी बावडो म्हणटा की ते एक जावचें ना म्हणून. अरे म्हळ्यार एक जाल्यार तुका भंय आहा तर अशें तूं सांगून दिता न्ही. सुदीन म्हणटा सिनियर पॉलिटिशियन, अशें सिनियर पॉलिटिशियनान असलें उलोवप म्हळ्यार कितें कळटा की बेजिकली तो आपले फुडले 1 वर्स आहा तें BJP सरेंडर जावन दीस बरे आपले काडूंक सोदता. ताजे मागीर एक जातलें जावचें ना, ताजेय परिस्थिती कितें आसतली, तो तांचे गोट्यान आसतलो काय भायर धांवतलो, तें खूब आहा. सो ताजे म्हाका दिसता ती नजर ताणें वचून घालूंक ना आनी तितले फुडें तो पावूंकूय ना. तो आयचो दीस काडपा खातीर हो स्टेटमेंट काडिल्लो आहा. Vijay Bab, you, as you know, AAP has 6%
of vote share. Without AAP, it's not much. Anyways, 6% is nothing. Congress has 23. BJP has around 33. So 6% doesn't make a sense, and 67% of the people don't want BJP, as we saw in 2022. Still, this without AAP, is it possible for to form a government? See, a lot has changed from 2022 till now. In between, there was this 2024. And in 2024, the elections to the South Goa Lok Sabha seat have given out one lesson, that if there is unity, you can win. You can defeat a well-oiled machine like the BJP even. So, ताजे मधी जी बदल झाल्या लोकांच्या मधी, ती is much above the percentages. It is also people's suffering, and we have to understand that in 2027 there will be huge anti-incumbency. The BJP will have completed 3 terms in office. म्हणजे 15 वर्सां तांकां कंप्लीट जातली. सो नॅचरली anti-incumbency येतली. आणि BJP कडेन एकूच फॉर्म्युला आसा, डिवायड एंड रूल. सो हे डिवायड एंड रूल राजकारण फुडें चलूंक जायना, म्हणून एकवट जावपाक जाय हें गोंयचे जनतेक दिसता. आतां 6% आसा काय कोणाक आसा, म्हजे पर्संटेज खूब कमी आसतले, कित्याक आय वॉज जस्ट गिवन 3 seats by the seats. Now if you go and check my traction in the state, it will be much more than that, whatever percentage that is there at the moment. So it is not only about percentages, it is about where the heart is. So if your heart is to win Goa, then you have to come together. And why did the AAP come together in 2022, in 2024 Lok Sabha election? Why did they feel they were part of India Alliance? They were part. So why were they feeling that Baba आमी एक जावचे म्हणून? ते कित्याक एक जाले? कित्याक तेन्नाय public sentiment कितें आशिल्लो? तो pulse, they felt the pulse of the people, and they felt that it was important that we come together. आतांय भितर if they actually go to feel the pulse of the people, forget the pulse of the people. If they go to feel the pulse of their MLAs, of their state president, see what they are talking. They are talking exactly what the people want them to talk, that you have to come together. How can the leadership of a party ignore this pulse? Not only of the people, even of their own state leadership. So coming together is a given. You have to come together. And you cannot then say that I have this percentage. So that percentage should not be used to blackmail people into anything. Fact is, you have to accept that you have to come together to make a change. And who can make the change are only those who dare to come together. And in a situation where you are least expected to come together, only those people can bring about change, because they have the courage to come and sit together. It's very important. Vijay, for that function that day, Aldona MLA Carlos Ferreira and GPCC President Amit Patkar were absent. What do you have to say on that? Because it looked that there was no unity within the people are talking, in fact, that why were they not there? See, people are looking too deep into that photograph. It's a simple thing. I share a good personal equation with Advocate Carlos Ferreira. He has been my sort of a partner in filing questions together in the assembly, all that. And he has been there for many of my functions. And he was also invited. But कित्याक ते दिसांनी नरक चतुर्दशीची खूब फंक्शनां आसतात, लोक सगळे पावतले अशें म्हणून आसता. But what you have seen is not about personal equations. It is not only about personal equation. I share a good personal equation with Carlos, but he wasn't there. What you have not seen is the public expectation. The public expectation is what? The 3 parties which are significant players in the opposition are coming together. Now, who represents which party is another story. But the main people, by and large, were there. By that, I don't mean to say that Carlos is not a main man. He is main and he will be there in the future. I don't think he disagrees with the feeling or the sentiment of the public that we should come together. Similar goes with the PCC president. I don't think he'll be antipathic to anything like this, because it is going as per public expectation. It is not about
पर्सनल इक्वेशन्स. Sentiments. Yeah. Then another thing is, I am coming back to Manoj Parab. Not long ago, RGP and GFP were fierce critics of each other. मनोज परबान तुजेर एलिगेशन घातले, तुवें मागीर ताजेर कितें म्हटलें आनी हें चालू जाल्लें पार्ट्या भितर. सो टू द एक्सटेंट दॅट देर वर लॉट ऑफ थिंग्स हॅपनिंग इवन इन द असेंब्ली एंड आउटसाइड. हाऊ डीड दिस मिरेकल हॅपन? That is what I told you. It happened from MOPA. Yeah. So MOPA we accidentally met. We fought for people whom we both had come to fight for, not knowing that the other one was coming. And then we demanded certain things with the Chief Minister. Chief Minister was kind enough to say, I am keeping it on hold and I am looking into your demands, but was quite firm that he would not concede to another counter. Many of these things which are nitty gritty of the demands which were involved in. But by and large he was negative. The Chief Minister was negative, but then he turned the game around and became positive. So आता एक कित्या खातीर जालें विचारपाक एकमेकांक तरी आमी उलोवचें पडलें, नंबर घेवचे पडले. ताजे वयल्यान ती सुरवात जाली. आतां सुरवात एक बरी जाल्या. फायनली दिवाळेक पावल्या, दिवाळी बरी जाली. अशें इतलेंच तें. Does this understanding mean कि Pogo bill is necessary for Goa? See, when the Pogo bill came in the House, first year in 2022 itself, I stood in support of the bill. If you will remember that I supported the bill, saying one has to discuss it, because they tried to send it to the law department and tried to put it in the on the back burner, basically in cold storage. I was always of the opinion whether Pogo is relevant or credible or legally tenable has to be decided on the floor of the House. Now, an answer for this has been given by the Chief Minister himself, saying the definition of a Goan as per a legislative diploma, which is an old rule applicable to the then comunidades, is accepted by the government. This is a statement done by the leader of the House, the Chief Minister of the state, on the floor of the House. So how can you not accept it? We have to accept the definition of a Goan, and that definition is what they are demanding, and that definition is acceded to by the Chief Minister. आता खंयच्या तोंडार आमी सांगतले की बाबा हें पोगो म्हळ्यार कांय न्ही म्हूण कशें म्हणूंक जाता? तांणी सी दे हॅव बीन कन्सिस्टंटली टेकिंग की गोंयकार म्हणटा तो कोण ओ डिफायन कर. But you have seen that bill and what? No. I have gone by the answer given by the government, saying that there exists a legislative diploma defining who a Goan is, and their demand is if that exists, then follow it. म्हजें घर करता तर तें फॉलो कर म्हणटा ते. म्हजें घर गोंयकारांक दी, वोट बँकी क्रिएट करूं नाका, हो तांचो पॉयंट आहा. आनी हू वील डिसएग्री विथ देम? वाय शूड एनीबडी डिसएग्री? आतां तूं म्हणटलो कितें तुवें हें कित्याक काडूं नाका म्हण तेन्ना हांवें सगळेंच काडचें म्हणून ना न्ही. तांणी काडलां, हांवें काडूंक ना. आतां आमी बरोबर आहा, मे बी आमी काडटले बरोबर. वी वील हॅव टू डिफायन हू द गोवन इज. कित्याक ना जाल्यार आज परिस्थिती अशी जाल्या की गोंयांत गोंयकाराक स्थान ना. गोंयच्या बाजारांनी गोंयचो बाजारकाराक स्थान ना. गोंयचे बाजार कोणा खातीर? गोंयचे बिचांचेर धंदे करता भायले, गोंयचे इंडस्ट्रीनी काम करता भायले, गोंयचे तरुण पिळगेक जॉब मेळना. ऑल दीस आमी सगळो डिवेलपमेंट म्हणून जो करतात तो कोणा खातीर करतात? ब्रँड गोवाचो फायदो जर गोंयकारांक मेळना जाल्यार तो कित्या खातीर करप? हो प्रश्न जेन्ना येता तेन्ना आमचे असले दोन पक्ष who are regionalistic by ideology, naturally we come together. Then why we should be fighting? We should only be fighting if Manoj Parab doesn't like my face and I don't like his face. But that's not good enough, as I told you. It is not about who is sitting next to whom. It is about why are they sitting next to each other for? What is the purpose? The purpose, म्हणून ते हांव म्हणटा की politics is the art of the possible. And what is the possibility now? In the present thing, the possibility is only unity. Unity is the only possibility that is there. So we have to follow it. चीफ मिनिस्टरान पळय तुजो तो फोटो पळोवन एक स्टेटमेंट काडलो की नरकासूर कोण आनी देव कोण. हाजेर तुजी कितें प्रतिक्रिया? चीफ मिनिस्टरान स्टेटमेंट काडून दाखोवन दिलें की चीफ मिनिस्टराक आमी फोटो जे रावले ते खटकले म्हणून.
आतां अशें जावंक शकता की नरकासुराचो वध जावंक जाय परते परते म्हणटात तें ताका वायट दिसलां आसत, पूण फॅक्ट इज की राजकारणान नरकासूर कोण आसा तो डिसायड कोण करता? जनता करता. हिंदू मायथॉलॉजी कितें म्हणटा? जनता जनार्दन, म्हळ्यार मनीस जे वोटर आहात, पब्लीक जे आसा ते देवा समान तूं तांकां मानता राजकारणान. सो जनता जनार्दन जाणा गोंयची कोण नरकासूर तो आनी कोण नरकासूर ते. हांव एम नॉट इवन सेईंग अबावट अन इंडिविज्युअल, इट इज अबावट कोण नरकासूर ते जनतेक खबर आहा, गोंयचे जनतेक खबर आहा. आनी 2027 ते कितें करूंक जाय ते करतलेच. ते खंयच्या नरकासुराक पयलो उजो घालतले ते तांकां खबर आहा. दॅट वी शूड एक्सेप्ट. सो तो आतां कितें डिफेंड करता की आमी खूब केलें म्हणटा. केलें ते कोणाक फायद्याचें तुवें पूण तें म्हटलें पळय त्या नरकासुरा खातीर आमी युनायट जाल्ले ते तुवें एक स्टेटमेंट केलो. ना ना आमी वॉट डीड इट मीन? पळय केन्ना केन्ना कितें जाता न्हू, बरे वस्तू खातीरूच लोक युनायट जायना. वायट इतलें जाता की तुजो एकवट जावप ते वायटाचे विरोधान ही गरज आसता. इट बिकम्स अ नेसेसिटी. सो दॅट नेसेसिटी इज टुडेज नेसेसिटी इज युनिटी. नरकासूर कोण? नॅचरली अबाउट द गुंडाराज इज नरकासूर. की एक एसटी एक्टिविस्ट शेण थापयता आनी ताचें शेण सारयता इज अ नरकासूर. दिसा ढवळे लूट मार जाता, डेकॉयटी जाता इज अ नरकासूर. नोकऱ्यो विकतात नरकासूर. जॉबलेसनेस, सेकंड हायेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन द कंट्री इज नरकासूर. तुगेलें जें कितें सेंट्रल कॉन्ट्रॅक्ट्स येतात ते गोंयकारांक कोणूच कॉन्ट्रॅक्टर मेळना, सगळे भायले येवन खातात इज अ नरकासूर. सो दीज आर ऑल हे जे वायट प्रवृत्ती आज आमच्या समाजान दिश्टी पडटा हे नरकासूर न्ही रे. सो नॅचरली त्या नरकासुरांचो वध करूंकूच जाय. बरी दिवाळी. You were talking about the ills of the society and not the politicians. No, the ills caused by the politicians and the basic, see, politics is everywhere. Yeah. One cannot be oblivious to politics. Yes. One cannot say that unemployment exists not because of this government. You cannot say that. And it is, forget me, the CMIE, which is a part of the program implementation, statistics and program implementation ministry, says that Goa's unemployment rate is double the national average, which means that something is wrong. That means you are not making policies to benefit the sons of the soil. So prioritization of the sons of the soil is not happening in Goa, is accepted by your upper engine. And when we raise this issue in the house, they say no, they are wrong. म्हळ्यार कितें जाय तेन्ना तुमकां तुमचे अपर इंजीन मागीर CAG ऑब्जेक्शन काडटा. CAGचे ऑब्जर्वेशनाचे जर आमी वयर काडले ते म्हणटा ना, CAGचे कॉम्पिटिशन मेथड रॉंग. अरे सो यू आर ओनली सी BJP has managed to unite the opportunists under a banner called the BJP. We are trying to unite the people for change. This is what we are trying to do. We are trying to unite Goinkars to bring about change, a good Diwali for the Goinkars in the future. BJP is only trying to create a big tent for more opportunists to come under that tent. That is what they have done, and they have succeeded. They have succeeded. What is unnatural? They feel it is unnatural for me, Yuri, and Manoj Parab and somebody to Elton to come together. What is natural? Is it you get elected on one ticket and then go into another party and sell off all your political morality, do defections? Is that natural? So the new normal म्हणटा पळय गोंयच्या राजकारणात तो BJPन काबार केल्लो आहा. तूं खंयच्यानय कोणूय जिखलो जाल्यार आमचो जातलो, आमी ताका ओडून हाडटले, राजवान बांदून हाडटले, नाजाल्यार बॅगान घालून हाडटले, नाजाल्यार बाटलेन घालतले, कितें तरी कशें करून आमी सरकार करतलेच. इज दीस डेमोक्रेसी? This is not democracy. So one thing we should accept, that we who raised our hands have one thing in common. We are fighting for Goa's identity, Goa's environment and Goa's democracy. Democracy has to survive. For democracy to survive, this number game is important. We have to come together to numerically win. Now only option for them is vote chori मागीर ती vote चोरीच्या मागीर उलोवया. पण गोंयांत आमी एक सुसंस्कृत धाकटो समाज
म्हणून आय थिंक इट इज पॉसिबल टू इवन चेक अँड सी चेक्स अँड बॅलन्सीस टू इम्प्लिमेंट दॅट वोट चोरी डजंट हॅपन इन गोवा. विजय बाब, फाटल्या दिसांनी रुमर्स अशे चालू आसले की यू आर इन टच विथ सम टॉप मिनिस्टर्स, डिसग्रांटेड MLAs लायक संकल्प, मायकल, मागीर गोविंद गावडे. इज इट ट्रू? See, I am not in any way associated with any attempt to dethrone the present government. Although I have been in the past, when Manohar Parrikar was first chief minister between 12 to 14, I tried to throw him with numbers because it was quite possible. आता इतले ताणें घेतल्यात होलसेल की ते नंबरान ते कांय जावचें ना आनी हांव तातूंत हांव पिसो न्ही, उगीच खंयच्या खंय ट्राय करपाक आनी हांचो भाव वाडोवपाक. ही जी नांवां तूं घेता तांचो भाव उगीच वाडटलो आनी तांचो भाव वाडोवपाक हांव पिसो न्ही. आनी म्हाका दिसता सगळ्यांक खबर आहा, इन्क्लुडींग मुखेलमंत्र्याक खबर आहा की हांव तसो पिसो राजकारणी न्ही म्हणून. सो हे हातूंत हांव ना. बट आय एम ट्रायंग टू ब्रिंग टुगेदर एलिमेंट्स हू आर गूड अँड हू मीन गूड फॉर गोवा. दॅट मे मीन सर्टन पीपल हू आर इवन नाव इन द रुलींग आसूंक शकता. रुलींग पार्टीन आशिल्ले मनीसूय गोंयांत थोडे वायट ना, थोडे बरेय आसात. सगळेच वायट म्हणूंक जायना आमच्यान, पूण बरे जर बदल हाडटले जाल्यार वील हॅव टू वर्क अँड देर वील हॅव टू बी सम बिहायंड द सीन वर्क दॅट इज रिक्वायर्ड. सो तो एट एवरी लेवल खंयच्यान ना खंय चलता. BJP ट्राय करता. BJP जे कोण प्रॉस्पेक्टीव नवे भुरगे येतात ते दुसऱ्या पक्षान येवं, ते पक्षान वयर सरचे पयलींच ह्या पक्षान येतात. आमी पळयलेलें आहा हाजे पयलीं. आनी आपले मनशाक ते सॅक्रिफायस करतात. अशें ते करतात, ताका कावंटर दुसरो कोण तरी करतलो आनी तें चालूच आहा. हांवूच करता म्हण न्ही, दुसरेय ट्राय करता आसतले. देर इज ऑल्सो रुमर्स दॅट आम आदमी पार्टीचो अध्यक्ष अमित पालेकर, सम MLAs are in touch with you and they are Amit Palekar is a good friend. Amit Palekar is a good friend. He means well. And I think he has the pulse of the people. He has felt the pulse of the people. That public sentiment has to be respected. आता ह्या दिसांनी तो कितें उलयता, ताका उलोवंक लायलां काय तो खरो उलयता, हातूंत देर आर ते इज अ मॅटर ऑफ स्पेक्युलेशन. सगळेंच तो उलयता तो काळजांतल्यान उलयता अशें म्हाका दिसना. थोडे ताका उलोवंक लायलां आसतलें अशेंय दिसता म्हाका. कित्याक फ्रॉम वॉट आय नो ऑफ हिम, आय डोंट थिंक ही इज अ पर्सन हू वील इग्नोर वॉट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड दॅट कॅन बी सीन. उगीच ताका दुसऱ्याच भशेन कलर मारप, ते अशें न्ही, ते काळें न्ही, ते डार्क ग्रे म्हणपी असो मनीस न्ही तो. तो काळें जाल्यार काळें, धवें जाल्यार धवें अशें म्हणपी मनीस असो म्हाका दिसता. सो आय बिलीव दॅट देर आर एलिमेंट्स इन द आम आदमी पार्टी इन गोवा as seen by their working president Rajesh Kalangutkar, who was also on the stage incidentally on that day, who made it very clear that एकवट हो गरजेचो आनी सगळ्या लोकांक जाय आनी आमच्या पक्षाक कित्याक कळना हें ताणें तो उलोवंक पावलो. खूब जाण आसतले जे अजून मेरेन उलोवंक पावना, फाल्यां पावतले. सो नथींग इज टू लेट. इवन नाव इट इज नॉट लेट. वी कॅन ऑलवेज बी टुगेदर अँड वी कॅन बी वर्क टुगेदर फॉर चेंज. म्हणजे सी गोंयान एक मोठो प्रॉब्लम, सगळ्यान व्हडलो प्रॉब्लम म्हणल्यार दीस लँड कन्वर्जन्स. BJP आनी सोशल मिडियाचेर पळयत जाल्यार जेन्ना लँड कन्वर्जनाचेर उलयता पयलीं तुजें नांव घेतात की यू ब्रॉट इन 16B एंड दॅट इज वॉट द BJP मिनिस्टर्स आर गोईंग अहेड विथ. हाऊ डू यू रिएक्ट टू दीस? वॉज 16B सिमिलर टू वॉट इज 39A आनी बाकीच्या 17(2) बीन? सो नाव आय वील जस्ट टेल यू फर्स्ट थिंग, एक सगळ्यांनी हें एक समजून घेवंक जाय. आमचें जें कितें झोन्स आसात गोंयांत आर डिसायडेड बाय अ रिजनल प्लॅन. तो रिजनल प्लॅन आमच्या वेळार आमी इम्प्लिमेंट केलो, म्हणल्यार नोटिफाय केलो 2021 रिजनल प्लॅन. आतां रिजनल प्लॅन करपाक एक फॉर्मुला आसता, एक मेथडॉलॉजी आसता आनी ती मेथडॉलॉजी म्हणटा ती पब्लीक कन्सल्टेशन. म्हळ्यार ग्राम सभा करप, लोकांक विचारप, गांवांत वचप, रस्त्याची विड्थ पळोवप, उदक कितलें आहा तें पळोवप, फायबर ऑप्टीक केबल घाल जाल्यार पळोवप. आनी जर हें इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा म्हळ्यार उदक, इलेक्ट्रिसिटी, फायबर ऑप्टीक केबल आनीक विड्थ आनीक सिवरेज जर जाल्यार तें झोनींग वाडोवप आनी थंय मे बी हायर FAR दिवप, ना जाल्यार सगळे VP1 VP2 स्टेटस दवरप.
हें सगळें कोणें केल्लें? हें बाब चार्ल्स कुरिया, जाणें आमची राजधानी प्लॅन केल्ली. ताणें हें दिगंबर कामतीच्या टायमार 2011 2021 रिजनल प्लॅन केल्लो. हो तांणी नोटिफाय केलो. मनोहर पर्रीकारान ताजें इम्प्लिमेंटेशन पार्शियल दवरलें, की जें कॉमन आसा हे रिजनल प्लॅनान आनी 2001 तितलोच एरिया आपूण ओपन अप करतलो. This by itself has been legally held to be a wrong move and a retrograde legislative action. You cannot live in the past. In 2021 regional plan done in 2011, you could not say that what is there in 2001 2001 जे आशिल्लें तें आज एक्सेप्ट जातलें म्हणून when you are living in 11. So हो पयलो इशू आशिल्लो. So you had to implement a regional plan. So we notified the regional plan, which perhaps benefited Digambar Kamat, because I had not done the plan. I had no land of mine which is converted there. But ते आमी केलें कित्याक? Because it was the technically the right thing to do. हें एक जालें. आतां त्या रिजनल प्लॅनान त्रुटी आशिल्ल्यो. त्रुटी म्हळ्यार कितें आशिल्ली? की 4 कोटी स्क्वेअर मिटर जमीन जी गोंयकारांची आशिल्ली, जी सेटलमेंट झोनान आशिल्ली, जी सनद घेवंक नाशिल्ली, ही जमीन तांणी ऑर्चर्ड केली. आनी 8 कोटी स्क्वेअर मिटर जमीन जी एग्रीकल्चर आशिल्ली ती सेटलमेंट झोनान हाडली आनी ती भायल्यांची जमीन आशिल्ली. हाका कितें म्हणलें? हाका म्हणलें प्रोसेस वॉज कॉल्ड रॅशनलायझेशन. आतां दीस वॉज नोन टू मी. Now what could I have done? Many times I have heard Manoj Parab saying that तुवें कित्याक तो नोटिफाय केलो प्लॅन? हांवें कित्याक केलो न्ही. I had to notify a plan first. Then I had to bring about changes in that plan. What is the change that you had to bring? That ते प्लॅनाचे नुसार तूं जर कितेंय करूंक येता फुडें, according to that plan, we made it go through a committee which saw whether that there are any objections, environmental violations, and then only approve it. अशें हांवें करपाची प्रथा हाडली. आतां I could have another option. I could have scrapped that plan and gone for a new plan. But that time I was in 2017, where the horizon period of the regional plan was still 4 more years. So it was not correct to scrap the plan which was never even implemented. So ata I had to do something by which areas near Mopa airport, because Mopa was getting completed at that time, there was a need for hotels near Mopa airport. So आमी हे 16B हाडलें to make changes in the regional plan. आनी हांवें 32 केसी फक्त केल्या. 32 केसींनी 18 केसी वर ऑफ इन्स्टिट्यूशन्स, विच इज देवळां, इगर्ज्यो, मस्जिदी पसून, आनीक विच आर ऑफ बेसिकली ऑफ इन्स्टिट्यूशन्स, ओल्ड एज होम्स अशें. उरिल्ल्यो 12 केसींनी देर आर पीपल हू आर लेमॅन, लायक पेले म्हणून तो आहा नुस्तेकार. पेलेन म्हाका पयशे दिले जाल्यार तूं विचारचें. पेलेची केस आमी केल्ली. एक कोण बायल आशिल्ली मोलेंची, रँडम घेतिल्ली, अश्यो केसी आशिल्ल्यो. तातूंत एक 4 केसी आशिल्ल्यो ज्यो व्हडल्यो आशिल्ल्यो, वीच वॉज नियर मोपा एअरपोर्ट, बेसिकली रिक्वायरींग इन टुरिजम टू डू समथींग. देअर ऑप्शन वॉज मेनी सच चेंजीस हॅव हॅपन्ड. दे हॅव गॉन टू द IPB एंड डन दीस चेंजीस, बट वी हॅड अलाउड दीस. मागीर कितें जालें? मागीर म्हाका काडलो. काडटकर जो नेक्स्ट मनीस आयलो ताणें 7,800 केसी केल्यो. आतां तूं सोशल मिडियाचेर कितें पळयता, विजयान 16B हाडलें. कितल्यो केल्यो केसी? 32. 32 18 केसी आहा इन्स्टिट्यूशनाच्यो. आनी म्हजे सक्सेसरान 7,800 केसी केल्यो. मागीर आमीच बोवाळ म्हणपाक स्टार्ट केलो आनी 16B स्क्रॅप कर म्हणलें. कोणें डिमांड केला? हांवें ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस डिमांड केला की 16B स्क्रॅप करचें. बिकॉज इट वॉज मिसयूज, कंप्लिटली मिसयूज. इट बिकेम अ रिटेल मार्केट. सो तें जेन्ना जातकर आमी हें केलें, गव्हर्मेंट एक्सिडेड एंड स्क्रॅप्ड 16B. सो इवन माय 32 केसीस विच आर डन हॅव इव्हेंच्युअली बीन स्क्रॅप्ड. तातूंत जे कोणें कंप्लीट केलें, एक इन्स्टिट्यूशन आहा सांवजी आर्यल कॉलेज, ती ताणें बांदून उडयलें. तें म्हणसर हें आसा एक ऑर्फनेज, व्हडलें इन्स्टिट्यूशन, ताणें कंप्लीट केली. दोज वेर मिटिगेटींग फॅक्टर्स. आनी कोणें बिल्डींग बांदूना तेजेर. हांवें जें कन्वर्जन केलां तातूंत कोणें हॉटेल प्रोजेक्ट बांदूना, ती सगळी स्क्रॅप जाली. ताजे मागीर विश्वजितान हाडलें 17-2. आतां 17-2 हाडलें आनी 17-2 कोर्टान गेलां. आनी आतां 17-2 कोर्टान म्हळ्यार ऑलमोस्ट स्टेड आहा.
म्हळ्यार इट इज इन सस्पेंडेड एनिमेशन. इट इज नायदर स्टेट नॉर इज इट एक्टिवेटेड. सेम 39चे अजून कांय जावंक ना. सो आमी विश्वजीत राणे कडेन कितें डिमांड करताले हावसान, आनी म्हजो डिमांड सदांच कितें आसा की तूं नवो रिजनल प्लॅन कर आतां. नाव वी आर इन 25. Already the horizon period is over of that regional plan. We have to make a new plan. So it is time to make a new plan. But the new plan entails a lot of hard work. These guys don't want to do hard work. They want to sit and just change the zones and go ahead with it. In the bargain, what we see in Goa is unplanned development. Not only land conversion, unplanned development, where the whole Goa is becoming a city. म्हळ्यार तुका दिसता जेन्ना तूं विमान देंवता आनी तो हिंदीन अनावन्स करता, गोवा के शहर में आपका स्वागत है. म्हणल्यार कितें जालां आतां, हे जे भायले येता तांकां दिसता गोंय म्हळ्यार एक शहर म्हणून. सो ते हांगा मांद्र्याय बी 300 FAR दितात. स्पेशल झोन, स्पेशल कमर्शियल झोन म्हणटा आमी केल्लो कोणा खातीर? इन प्लॅटोज लायक तुगेले बांबोळे नाजाल्यार ते खंय ते हें आहा तें ओल्ड गोवा ते रस्त्यार कितें म्हणटा ताका ते आमचे मर्सिडीज शोरूम बी आहा तो, थंय बी कदंबा प्लॅटो. सो थंय हाय रायज अलाव करचे आनी इन द स्मॉलर एरियाज ते BP1 BP2 स्टेटस दवरचे. आतां हे इवन स्पेशल कमर्शियल मांद्र्या पावलां. सो हाजो अर्थ कितें? वॉट वी आर सीइंग टुडे इज अनप्लॅन्ड डिवेलपमेंट. अनप्लॅन्ड डिवेलपमेंट बिकॉज दे आर नॉट विलिंग टू डू अ न्यू रिजनल प्लॅन. My consistent demand is that there should be a new regional plan. A new regional plan that looks at the aspirations of the people. आता तातूंत कितें आहा, 15 मिटर रस्तो दाखयला. 15 मिटर रस्त्यांनी सर्वसामान्य बहुजन समाजाच्या लोकांची घरां आनी ही मोडटात, दुकानां मोडटात. म्हणून आमी मागता कितें की तो रस्तो ल्हान करचो. सो नवो रिजनल प्लॅन कर आनी रस्तो ल्हान कर म्हणून. हांवें तेन्ना इगर्ज एक सालबार करपाक, कोलवेची इगर्ज, हांवें रिजनल प्लॅन मॉडिफाय केल्लो. वन ऑफ द केसीस इन माय दीस वॉज दॅट रिजनल प्लॅन रोड हॅज बीन 15 मिटराचे 10 मिटर केले आनी चर्च सालवार केली. सो तुमी करा मरे, आतां नवो प्लॅन करा मरे. आतां कितें म्हणटा तुमी? तुमकां तो त्रास घेवंक नाका, तुमकां नाका तुमी सोडा मरे, आमी करता तें. आमी लोकां कडेन ग्राम सभा घेवन नवो रिजनल प्लॅन करता. त्रास पडटलो, गाळयो पडटल्यो, केस्तांवान जात न्ही. यू हॅव टू फेस इट. दॅट इज गव्हर्नन्स. यू कॅनॉट बी इररिस्पॉन्सिबल इन गव्हर्नन्स. So I am very clear that there is a need for a new regional plan, and there is a need for some sort of consistency in government action, in governance. You cannot be, आज दिल्ली वाले कितें म्हणटा खंय, अरे ये जगह पे उडीपी था, वो उडीपी गया, अभी आरपी आया, वो आरपी गया, अभी आरपी भी नहीं, उडीपी भी नहीं. ही जी परिस्थिती गोंयांत जाल्या ती परिस्थिती मेक्स अस अ बनाना रिपब्लिक. No, basically. So my demand, I've clarified on my position vis-a-vis conversion, and I'm also telling you what is my demand. My demand is that there should be a new regional plan, but the government is very, very consistent in its stand on the floor of the house that there is no reason for a regional plan, that we will do case-to-case changes, and that by itself will be institutionalized, which I don't think works because the statutes are very clear. The Town Planning Act says that the DNA of planning is the regional plan. So they will have to change the act. Are they willing to do it? You should ask the Chief Minister this. Basically, now 16B खातीर नाव पिड्यार जाल्या तुजे, बेनिफिट्स घेता दुसरे. बेनिफीट घेता काय कितें करता, बट बेसिकली तांणी गोंय बनाना रिपब्लीक केलां. हांवें कितें केलें तें हांवें दाखयलां. आनी हांवें जर कितें चूक केलें, तुका दिसता हें म्हाका सोडपाचें? हें म्हाका सोडपाचें? म्हाका काडलो केन्ना तांणी 2019 आज आमी आहा 25 6 वर्सां जालीं. तुका दिसता आनी 6 वर्सां म्हजे सायडीन खणून दवरूंक ना? सगळें JCB BCB घालून चॅक केलां आसतलें. कितेंय जर मेळटालें जाल्यार म्हाका तें इजी सोडपाचें, म्हणजे तें फावोर करपाचें. ज्या मनशांनी म्हाका काडून उडयलो सरकारांतलो ते म्हजेर सडनली इतले म्हाका वाय वूड दे फेवर मी, वाय वूड दे ट्रीट मी विथ किड ग्लव्स? It's a question. Coming back to the coalition thing, yes. After that land conversion thing, coalition, if all the parties come together, as we saw that day, it's too early to talk, I know, because it is just the starting, and it was just the raising of hands.
पूण इज देर अ चीफ मिनिस्टर फेस इन दॅट बिकॉज कितें जालें मनोज परब थंय सेंटराक पावलो त्या दिसा आनी आय नो इट्स नॉट व्हेरी बिग थिंग बट मनोज परब सेंटराक आसूंक चोप पडला न्ही रे. हांव आनी काँग्रेस हे एलायज हय तातूंत नवो कोण आहा ऑडमॅन आउट इज मनोज परब. सो तो सेंटराकूच आसचो पडलो. तो नवो न्ही. सो इवन इफ यू कन्सिडर हिम द center of attraction that day, which is what you are mentioning, it is all right. He should be the center of attraction because he is the odd man out. So it's because he had been avoiding critical about us, about Congress, about me also, and then he is now coming unity for a purpose. So the politics has changed from me to we, and that makes us tell you that we haven't decided, but we will decide. To म्हणटा पळय who will lead the coalition, all these things. Since the politics itself has changed from me to we, now it is left to we to decide. There is scope for the we to be widened. Better people who think better of Goa, who are not in these political parties, also should be considered. Because all good people should ensure to work for Goa's welfare in the future. Save Goa for the next generation. And basically reclaim whatever that is left of Goa. Make Goa Goa again. कळ्ळें तुका न्ही. आतां गोंय म्हणटा गोंय उरूंक ना हें सगळ्यांक दिसपाक लागलां. आय एम नॉट ट्रम्प सपोर्टर. आय एम जस्ट युजींग दीस एक्सप्रेशन. विजय बाब खूब उलयलें आमी. लास्ट एक क्वेश्चन तुका विचारता. 2017 जे जालें यू हॅव अपॉलोजायज फॉर वॉट यू हॅव डन. आय वॉज देअर प्रेझेंट फॉर दॅट गोंयकार घर इनॉग्रेशन. You apologize to the people of Goa for supporting BJP. ताज्या मागीर even now if you see on social media people call you राखणदार, savior. There are critics जो तुका म्हणटा की हे केल्या म्हणजे they are very critical of you. I don't want to use the words. But how do you see 2027? You have got mixed reaction from the people. No. In the latest move, I believe we've got the social media's pulse, if you feel. That people are feeling that there is hope when they felt that there was hopelessness. So it is a positive sign. So the signals emanating, the sum total of the signals emanating is that there is positivity in the air. दिवाळेक बरे दीस आयल्यात आनी गोंयाक अच्छे दिन खरेंच येवंक शकता. हे म्हणटा ते अच्छे दिन न्ही पूण खरे गोंयकार अच्छे दिन येवंक शकतात हे लोकांक दिसूंक लागलां. 27 15 वर्सां BJPची जातली. 27 आनी कारणां उरची ना BJPक सांगपाक हे कारणां खातीर जालें ना म्हणून. कित्याक डबल इंजीन आसा जें सकयल्या इंजिनाच्यान जायना तें वयल्या इंजिना कडच्यान करून हाडूंक जाय. त्यो वस्तू अजून मेरेन जावंक ना. साद्यो वस्तू ब्रँड गोवा इज अबाउट टुरिजम म्हणटात. विजा ऑन अरायवल हांगा जायना. विजा ऑन अरायवल सोड हांगा डायरेक्ट फ्लायट्स मेळना. आसा त्यो फ्लायटी कॅन्सल जाता. डबल इंजीन खंय चलता. सो डबल इंजीन मोडला मदीं. हांकां कोण कुत्रोय खायना थंय वयर अशें जालां. सो ही खूब अशीं कितलेंच म्हज्यान तुका सांगूंक जाता एग्जाम्पल्स वेर देर इज नो सॅंक्टिटी टू द वर्ड डबल इंजीन, वेर देर इज कॉन्स्टंट फेलियर, and therefore there is no excuse that there is going to be there with the BJP in 27. Now what is the excuse we can have to lose is that we were not united, that we thought of me before we. So now there is an option. We have done it very early in the day. We can see this unity in ZP elections. We should. This is my opinion. Many political parties feel that it is not possible कित्याक आतां खूब लेट जाला अशें तांकां दिसता. पूण म्हाका दिसता केन्नाच कितेंच वस्तूक लेट म्हणटा तें ना. जर आमी इतले डिस्पॅरेट लोक एक जावंक शकतात. सो इफ दीस अननॅचरल कॉन्कॉशन कॅन हॅपन, वॉट इज अ बीग डील अबाउट मेकिंग समथींग वीच इज नॅचरल. नॅचरल इज दॅट यू कम टुगेदर एट एवरी ऑपॉर्च्युनिटी. बारीकलें बारीक इलेक्शन म्युनिसिपालिटी पंचायत जाता एक जाया मरे, कित्याक झगडप थंय. सो वर्क स्मार्ट, डोंट वर्क हार्ड. तकली चलया न्ही. एक जावन जर इजी रिजल्ट मेळटा जाल्यार एक जावन बसून फिगर इट आउट. सो यू नो आय फील दॅट political parties have to not only be sushagad after the raising of hands, they have to start working and working with issues.
स्मॉलेस्ट ऑफ द इश्यूज एफेक्टींग द मोस्ट कॉमन मॅन जी फुलां गोंयची विकतात तांकां जर न्याय मेळना, गोंयांत गोंयचे बाजार जर गोंयचे धंदेकारांक ना, गोंयच्या दुकानदारांक ना, गोंयच्या फुलकारांक ना, जाल्यार गोंयचे बाजार कोणा खातीर? हो प्रश्न आमी सरकार इज टू रिजॉल्व दीस एट द अर्लियस्ट, अदरवायज दे हॅव टू फेस अ एजिटेशन. सो वी हॅव टू कम टुगेदर, वाय नॉट? अँड वी हॅव टू टेक द गव्हर्मेंट टू टास्क. घालूनय केसी घालता त्यो, बट वी शूड फायट फॉर द कॉमन मॅन. आनी स्मॉलस्ट ऑफ द कॉमन मॅन, बारीक गोंयकार जो आहा ताजे जेन्ना आमी आवाज जावंक लागतले तेन्ना तो गोंयकार म्हणटलो की हे आपले खरे, दीस इज द रियल वॉयस ऑफ गोवा. आनी तेन्ना आमकां कितें तरी क्रेडिबिलिटी येतली, जी फक्त हात वयर काडून जायना, तांचे खातीर झगडून जाता. आनी ते झगडूंक आमी आतां सुरवात करतले आनी करूंक जाय. दिवाळी सोंपुनी मागीर रोखडेंच स्टार्ट जावंक जाय. थँक्यू विजयबाब. ॲक्च्युली दीस वॉज वन ऑफ द लॉंगेस्ट इंटरव्यू वी हॅड. आमचे 24 पॉडकास्ट जाले. It was the longest and the most interesting interviews in last 24 episodes. We thank him for coming to the studio, clarifying a lot of things, speaking about united opposition, what are the misdeeds of this government, what are the shortcomings, what the opposition has to do to win 2027. He has given us his plan, what needs to be done. And we wish him all the best. Dev bare karo Vijay Bab. Thank you. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.